जे आज जॉईन झाले पुरा जनांक धन्यवाद की संडे इव्हनिंग आम्ही पुरा जन ಒಟ್ಟು मेळून कसंख्य एक देवाल विषय ऐकूचे प्रयत्न करता आसती आणि हे किंचित रुपारी सेवा कोर्स तुम्ही भाग्य दिलेला आसा ताजे खातीर कृतज्ञ असतो पुरा जनांक. सो पुरा जनांक वेलकम करता आयच्या सेशनांतू जगन्नाथ अष्टकम सिरीजांतू आज आम्ही तिन्नीच आणि चारही श्लोकार मेडिटेट करूया तातूंत कसं एक ताजे विषय चिंतन करून आम्ही जगन्नाथ देवालय दयाच पात्र जावं तशी कसं देव सुन दिवो इंती प्रार्थना करून सेशन स्टार्ट करू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेमपुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा नापरः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मी लास्ट टाइम दोन्हीच फर्स्ट आणि सेकंड वर्स केले ना. आज आम्ही थर्ड अँड फोर्थ वर्स करूया. सूर्यवर्सांतू श्लोकांत आम्ही पळयलेलें आहे की कशी देव भक्तांक खंयची रुपार ताका पळोवचें आशेस त्या प्रकार तो येवन तांगेलें दर्शन दिता. प्रल्हादाक नरसिंह जावन हनुमंताक राम जावन तशींची आणि सूर्य आम्ही पळयलेलें कशी हे जगन्नाथ अष्टकमांतू कृष्णाल आणि वृंदावना विषयी सांगतात हे सूर्य दोन श्लोकांतू कशी कृष्णाल ते दिव्य लीला आणि गोपी जनाल उठू ताणे कशी एक तांगेले एक परस्पर तांगेले एक प्रीत आशिल्ली न्हू. म्हळ्यार खंयची एक रसान खंयची एक भावान आमी देवाक प्रार्थना करता ती आमकां तागेलो ओट्टू संबंध करचो तसली इच्छा आसा तशी ते भावानची देव आमकां ती प्रीती दिता पावता म्हूण सांगीत आमी. आमी ते गोपी गिताच पळयलेलें आनी कशें आमी पळयलेलें आर्चिता पदो म्हळ्यार पुरा देवी देवता पुरा जन हें जगन्नाथ देवालय तागेलें तागेले पदकमलाक अर्चन करता आसती म्हूण जगन्नाथ स्वामी नयन पथकामी भवतु मे. मागीर आमी पळयलेलें की कशी देव पुरा कशी आकर्शक जावन आशिल्लें तें एक व्यक्तित्व देवालें देवाल मुखार कसले ना. तागेलें तें कोळेल तागेलें तें मोरा पाक ताणें घालचे तें पितांबर हें पुरा एक देवाल आशिल्लो विशय की भक्तांक भारी प्रितीचे आसा. आनी देवान ते कशी एक प्रकार दोळ्याचे शिकोवन एक पळोवचे सायड ग्लान्सेस म्हणटात पळय प्रितीन तेन्ना ते पुरा जनाक म्हणटात पळय भक्ताले ते एक भारी एक हृदयपूर्वक जावन ती भक्ती तांणी देवाल खातीर प्रीती वाडून येता. देवाल ते दर्शन मात्रानची म्हूण आमी पळयलें. मागीर आमी लास्ट पॉयंट आमी त्या रथयात्रा विशीं डिस्कस केलेलें की कशी मस्त सकड देवी देवी देवताक केन्ना एक रथा रथार घेवन येता ती ते कार्यक्रम आसता जाल्यार जगन्नाथ देवान येवचें तांचो एक स्पेशल मिशन आसा म्हूण. कसले की गोपिका स्त्रियांक भारी एक नमुने तांकां एक विरह भाव आशिल्लें कसले की कृष्णान वृंदावन सोडून मागीर मथुरा द्वारका वचून तांणी मस्त काळ ते पळयनी आशिल्ली आनी तांगेलो तो प्रितीच कृष्णाक तांगेलें तांकां मेळूंक जायनाशिल्लें. मात एक समय येता कुरुक्षेत्रांक केन्ना तांकां पळोवचें मेळटा देवाक म्हूण आनी तांणी मनांतूची तांगेल्या हृदयांतूची
देवाक म्हटल्यार देवाक ग्रहण करून एक प्रकारारी तांडून व्हरता ती वृंदावनाक. सो हे जगन्नाथाल रथयात्रा म्हळ्यार ताचे एक अर्थ अशें आसा की आमी हे गोपिका स्त्री म्हळ्यार कुरुक्षेत्रात वृंदावन आतां घेवन वता ती रथ तांडून म्हणून. आणि आमी केन्ना रथयात्राचे भाग घेता ती तेन्ना आमी तांकां सहाय करता आसा ती देवाक कुरुक्षेत्र देखून वृंदावन व्हरच्या खातीर. आणि एक विशय म्हळ्यार ही कशी एक प्रकारारी आमी देवाक आमगे हृदया भितर घेवन वता ती त्या एक रथयात्राचे एक ताजे एक अर्थ म्हणून सांगिल्ले. सो आमी एक प्रकारारी हे देवाल विशय पुरा खोल मना व्हरता ती आमगे हृदयाचे शुद्धीकरण जाता. आणि मागीर आमगेले देवाल खातीर प्रीती वाडून येता. आणि हे विशेष म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून तागेले एक हे हे युगधर्माचे हरे कृष्णाचे महामंत्र करून हे भक्तीचे खातीर तांणी हे प्रचार केलेलो आसा. नमो महावदान्याय म्हळ्यार हे देवाल भक्ती करची म्हळ्यार साधारण म्हणटा म्हळ्यार हातूंत तुका आमकां क्वॉलिफिकेशन ना. आणि फुडें कालांतर असो पुरा विशय आध्यात्मीक विशयांत रुची येवच्या करचे भागी मेळच्या खातीर मस्त सकट प्रयास करचा पडटशें. आमी ते एक एग्जाम्पल पळयलें लास्ट टायम की कशी एक IIT एग्जामाक इन्स्टिट्यूशनाक पावका जाल्यार कितले सकट एग्जाम दिवन जातरी लक्षिकटल्यान जेन्ना तुका थळप जेन्ना मात मेळटा ते जाल्यार पक्कन आतां एग्जामान पुरा जेन्ना IIT एडमिशन मेळटा म्हणून जाल्यार तो त्या प्रकारार कलियुगा जनाल कशे स्वभाव त्या प्रकार चैतन्य महाप्रभू दयेन एक देवाल नामस्मरण करूनच आमकां एडमिशन मेळटा. हा मागीर एडमिशन मेळटा कसं कोरका ते कोरका जाल्यार हें सुलभ कोण दिलेलें आसा की देवाल नामस्मरणान मात्रची आमी मुखार सुन वचेत. सो आज आमी आतां थर्ड वर्स सुरू आयकुया मागीर ताचे वयर डिस्कशन. हरे कृष्ण. महाम्बुदे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरसेवा वसरदु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. पळयत हांगा की ह्या श्लोकांत की महांबोध स्थिरे म्हणून म्हळ्यार एक भार एक व्हड समुद्राचे तिरेरी म्हळ्यार जगन्नाथपुरी देवस्थानाचे व्हड ते समुद्राचे तिरेरी असते. आणि कनक रुचिरे नीलशिखरे कनक रुचिरे म्हळ्यार एकदम भांगराचे सुवर्ण जावन आशिल्लें रावळार म्हणून त्या प्रकाराचे चंद एक ते देवस्थान देवान त्यास म्हणून हे शंकराचार्य विरचित हे श्लोकान सांगिल्लें आसा. आणि मुखार सून म्हळ्यार आमी पळयता की कितली काळ दुखून हे म्हळ्यार हें देवस्थान ऑरिजिन केन्ना दुखून आसा म्हूण सांगू जायना. शाश्वत काळ दुखून त्या जाग्यार आसा म्हूण पळय त्या स्थळारी मस्त सकट चेंजीस येवन आसा पुरो जाल्यार त्या स्थळारी अनादी काळ दुखून त्या देवस्थान आसा जगन्नाथालें म्हणून. आणि नीलशिखरे म्हळ्यार त्या विंगडी एक काणी आसा की जगन्नाथपूर हांगा देवस्थाना येवन ताण प्रकट जावचे पयशी फुडें येवन बैसून तो नील माधव जावन त्या निलाचलारी पर्वतारी आशिल्लो ताका नीलशिखरे म्हणून. मागीर वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेन बलिना म्हळ्यार देव हें बलभद्र म्हळ्यार तागेलो भाव हें बलरामा ओट्टू हें रूल करता आसा सुभद्रा मध्यस्थ कल सुरसेव सरदो. न्ही सुभद्रा देवी हांगेले दोग जाण मतेन पयसून आसा. आणि ती पुराजनांनी त्या गजन मेळून आमकां पुराजनाक सेव करता तांगेले भाग्य दिता ती. आतां जगन्नाथ बलदेव आणि सुभद्रा आतां आमी पळयता आनी आमी नांव अशीच काडटा ती जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा म्हणून. मात तांणी बसची पळय विराजित जावचें त्या ऑर्डर तशी ना पळयल्यार तांणी विंगड अशी न्हय की सुरे जगन्नाथ असं मागीर बलदेव असो सुभद्रा असं ना. आणि आमी पळोवं येता की बलराम देव बलदेव मालगड भाव कृष्णान
जलारीशी कृष्ण पूर्ण अवतार जावन आसा आणि पुरा रुपारी ईश्वर परमः कृष्ण हा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. सो कृष्ण ते एक सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड म्हळ्यार ते पूर्ण अवतार जावन कृष्ण आसा. आणि बलराम देव कृष्णूच तो देवाले अवतार तांणी जाल्यार तांगेल भावन कसं नसता. तांणी केन्नाय कृष्णा खातीर सेवा भावांत असतात. कशी लक्ष्मण रामाल खातीर राम आणि लक्ष्मण तशी कृष्ण आणि बलराम. तो मालगड अशा पुरो बलरामू आणि कृष्णूय वय ताका भारी रिस्पेक्टफुली म्हळ्यार आदरपूर्वक जावन संबोधीत करता केन्नाय बलरामाक. जाल्यार ही कृष्णाक ताक कसन जावं ते करून घेता बलरामान हा म्हणो ना म्हणो. आणि ऑफकोर्स मुखारसून बलराम वय आयकता कृष्णान सांगिल्लें म्हणून. सो तांगेल ते एक म्हणटात पळय एक युनिक संबंध आसा एक भारी एक छंद संबंध आमी तांगेल पुरा तांगेल लिलेंत पळयता म्हणून. सो देव म्हळ्यार ही कृष्णालें तें एक स्थान आसा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड एट परम स्थान आसा. ताका आमी नामस्मरण करतना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा म्हणटात. आणि हरिवंश पुराणांत ती काण येता की ती कोण अ, यशोदाक चली जालेली ती दुर्गा कोण ते आमी आमी पळयता की तीन येवन तीन ते अंतूय पळयत आमी की तीन येवन ते तिगेले दर्शन वय दिलेलें कंसाक आणि थंय दोखून मागीर ती लुप्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मागीर तीच देवी मुखार सुनू सुभद्रा जावन मथुरांतू आपास प्रकट जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. मध्य टायमारी ती विंध्याचला पर्वतार ताकाची आत्ता त्या विंध्याचला देवीक भारी एक व्हड स्थान आसा थंय विंध्याचलांतू. आणि मात तीच मुखारसून येवन ती मथुरा कंसाळें कंसा मान जातरी थंय ती मथुरांत प्रकट जाता म्हणून सुभद्रा देवी तीच ती यशोदा जालेली तीच दुर्गा देवी कोण ते आमी आमी पळयत जेलांत दर्शन दिलेलें आनी थंय देखून लुप्त जावन तीच सुभद्रा जावन मागीर मथुरांत येता म्हणून. ताका आमी पळयलें तांगेलें तांणी विराजीत जावचें आसतना सुभद्रा मध्यस्थ म्हळ्यार दोग जन भावा मध्येन तूं तांणी दोग जन भाव ती प्रोटेक्ट करता तिगेलें रक्षण करता ती ती मदे वयसून तांणी ते गजन ओट्टू मेळ न्हू म्हणटात पळय भक्तांक आशीर्वाद दिता ती. म्हळ्यार एक डिपिक्शन म्हळ्यार आमी पळयत की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा म्हणून नामस्मरण करचें मात तांणी बशी ऑर्डर आसा पळय विराजीत जावन तें एक विंगड आसा. सो कृष्ण जगन्नाथ जावन आसा आणि बलराम तागेले म्हणटात पळय मेन असिस्टंट जावन तागेली सेवा करता म्हणून. आणि आमी पळयता बलरामान ते कृष्णान लिहिलें तूं बलराम पुरा कडेन आसा वृंदावनांत आसा द्वारकांत आसा मथुरांत आसा. आणि एक प्रकारार पळयल्यार कृष्णालें ओट्टू आशिल्लो तूं तोच एकलो की तिनी जाग्यार आशिल्लो म्हणून रोहिणी सोण रोहिणी वय तिनी जाग्यार आशिल्ली रोहिणी माता जाल्यार ही बलरामू पुरा कडेन आसा म्हणून. आणि रोहिणी माता रोहिणी देवी ती पुरा कडेन आसा वय तिनी कडेन नाशिल्ली वय जाल्यार कृष्णा आणि बलरामान तांणी ओट्टू टायम मस्त स्पेंड केला म्हळ्यार वना वताना लढाई वताना. सो एक प्रकारार पळयत की बलराम पुरा कडेन वृंदावन देखून मथुरा देखून द्वारकांत कृष्णा लोट्टू आशिल्लो. सो एकदम प्रॉमिनंटली ताणें देवाला सेव केलेली कृष्णालांतू म्हणून पळयता. सो तांणी त्या एक जन आनी सुभद्रा सो आनी तेका जन हे दिव्य रुपारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जावन तांणी पुरा जन प्रकट जावन आमकां तांगेले सेव करता तसलें भाग्य दिता ती सकल सुर सेवा सरदो म्हळ्यार तांणी हे एक विग्रह रुपार येवन आमी पुरा जनाक सेव करता तसलें एक चान्स दिता आसा ते अवसर दिता आसा ती. सो सो देव इतलें हर एक दिव्य रुपार आसता म्हणटात पळय दिव्य जावन आसा जाल्यारय तो हे विग्रह रुपार येवन आमकां तागेली सेव करून तागेली भक्ती करच्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिता म्हणून. मात सांगिल्लें आसा सुर म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कोणाक ते अशी देवाल सेव करता आसतना मन आसा तांगेल खातीर मात कोणाला असुरी भाव आसा तांकां हाजे विशयांत एडवांटेज घेवचें जायना. मागीर आमी पळयता बलराम बलराम म्हळ्यार एकदम शक्तिशाली हिरोईक म्हणटात पळय बलराम म्हळ्यार तागेले अशें तागेले पुरा लीला अशी आसा खंयच्यान तूं ते बलाच प्रदर्शन करच्यान ताका भारी खुशी जाता ताका बलराम एक प्रकार तशी म्हणून येता. आनी बलदेव म्हळ्यार की ताका अशें आसा की ताणें कोणाकची आशिर्वाद करून वर दिव्यत की तें दिव्य जावन आशिल्लें तें आध्यात्मीक बल म्हणटात अशी बल वय जाल्यार आध्यात्मीक बल दिता
तागे शरण कोण येतात बलदेवाला ताका बलदेव म्हळ्यार आध्यात्मिक शक्ती कसं जावं आमकां भक्तींत मुखारसून वचे खातीर तें बलदेवान दिवचें म्हूण ताका तांकां बलदेवाक गुरुतत्व वय म्हणटा ती. सो ह्या प्रकारान आमी पळयत की हांनी हे त्याग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तांणी विराजीत जावन पुराजनाक हे एक भाग्य दिता आसा ती तांगेली सेवा करच्या खातीर. आता आमी चारय श्लोक पळोवया. कृपापारावारास जल जलद श्रेणीरुचिरो रमावाणी रामा स्फुरद् अमलपङ्खेरुमुखः सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. कृपा पारवार सजल कृपा म्हळ्यार मर्सी देवाल दया. सो हें कृपा म्हळ्यार कसं न्हय दया मर्सी म्हळ्यार कसं न्हय एक्चुअली आमी केन्ना खंयच्याय कितें डिजर्विंग ना ती जाल्यारय आमकां मेळटा ताका मर्सी म्हणचे म्हळ्यार आमगेलें क्वॉलिफिकेशन ना आमी कसं कर न्ही की आमकां हें भाग्य मेळका म्हूण म्हळ्यार कसं प्रयत्न करून मेळचें तें एक विशय आसता जाल्यार हें देवाल दया हें देवाल भक्ती करची म्हळ्यार कसं केल्यार हाजेर क्वॉलिफिकेशन करचें म्हूण ना हें कृपाची ताकाच हें कृपा म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार मर्सी इज समथींग म्हणटात पळय आमकां डिजर्व करना ती जाल्यारय मेळटा ताचे खातीर ताका दया मर्सी म्हणचें सल सजल जलद म्हळ्यार सजल जलद म्हळ्यार अशें मोड आसा म्हूण खंयच्यान तूं मस्त भरपूर जावन तांचे तकून पावस येता म्हूण मस्त सकट मोड पळयता जाल्यार पुरा मोड हातून पावस येवचे साथ दिना मात सजल जलद म्हळ्यार असल मोड खंयच्या तकून भरपूर जावन मस्त पावस येता म्हूण श्रेणी रुचिरो फार एक आकर्षक जावन अशें हें रूप जगन्नाथालें. सो आतां आमी पळयत की हें मोड देखून पावस पडटाना कोणाक उदकाचें हें सगळ्यांची सृश्टींत पुराजनाक तें उद्दा जेवका तें नातल्यार आमकां तसं की जीवन मुखारसून वचचें जाय आसता म्हूण खंयच्याय प्रकारार धन धान्य सामान्य जावन जीवन करचें जाल्यार आमकां पावस जेवका आनी हें पावस हें मोड देखून येवचें म्हणून सो कशी हें पावसा मोडा देखून हें पावस येवन आमकां सामकी एक जीवन आमगेलें मुखारसून वता तशींच ही देवान हें कृपा म्हूण कृपा पारवार आतां समुद्रांत तूं मस्त उद्दा आसवय जाल्यार आमकां तें थंय समुद्र लागीं आसवय आमकां समुद्रा देखून उदक घेवन येवचें जातवें ना जाल्यार तोच समुद्र कसं करता तागेलें उदक त्या मोडांत ट्रान्सफर करता आनी तें मोड मागीर मुखारसून तें खंय जना जावका थंय येता आनी मोड देखून पावस येता म्हूण पळयता तशींच आमी ह्या एक मनावर येता की कृष्ण तागेल्या लोकांत गोलोक वृंदावनांत वैकुंठांत आसा म्हूण जाल्यार आमकां थंय थंय वचून कृष्णाल सेवा करचें जातवें आमी हांगा ह्या जगत्यांत आसा ती आमकां देवाल सदां म्हणटा थोडे वेळ देवाल विशय करचें एक भारी कश्ट जाता मागीर हें वैकुंठ गोलोक वृंदावन असल पुरा विशयांत आमकां थंय वचून देवाल सेवा करूं जातलें ना मात थंय दोकूनची देव कसं न्हय कशी समुद्राचें उदक घेवन मोड खंय जन आसा ती थंय येवन पावसाचे आमी अनुभव करीत तशींच त्या प्रकार तो देव कोण वैकुंठांत आसा गोलोक वृंदावनांत आसा तोच जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जावन ते विग्रह रुपार येवन आमी तागेली सेवा करच तशी आमकां पावस तशी एक प्रकार तागेली दय दिवच तशी त्या विग्रह रुपार येवन आमगेलें मन आकर्शण करून आमी तागेले सेवा करच तसलें तें भाग्य दिता म्हूण पळयत. सो हें देवान जगन्नाथान हे जगत्यांत विग्रह रुपार येवचें म्हळ्यार तशींच तें एक प्रकार मोडा म्हणकेची सजल जलद आमकां समुद्राचें उदक मेळना जाल्यार तें मोडांत कशें उदक येवन तें आमकां मेळचें साध्य आसा त्या प्रकारार तशी अर्थ काणगी वता रमावाणी रमा राम म्हळ्यार सरस्वती आनी लक्ष्मी काही भारी खुशी जाता देवालें दया
देवाल हें होडपण देवाल हें आकर्शण पळोवन म्हूण. सो रमा वाणी राम. सो ते एक विशय सांगिल्लो आसा. आनी स्फुरद मल पंखेरू मुखः म्हळ्यार कशी एक कमला फूल कसने ताजेर कसने एक भारी एक चंद कमला फूल आनी ताजेर कसने अमल ना भारी एक पुट जावन आशिल्लें तें चंद फूल म्हणून तशी देवान त्या आकर्शक रुपाक ताजे ओटू एक कंपॅरिझन केलेलें आसा. आनी सुरेंद्राराध्यम म्हळ्यार पुरा कशी देव देवी देवी देवता पुरा हळूर देवता देवाले आराधन करता सती म्हणून. आणि देवी देवता वयनी श्रुती गणशिक गीतचरितो म्हळ्यार वेदची देवाले विषय गुणगान करता आसती म्हणून. आमी ते भागवतमान तूं पळयत धांचे स्कंदान तूं वेदान केलेली प्रार्थना म्हणून एक अध्यायू असता तूं धांचे स्कंदान भागवतमान तूं. सो आमी पळयत की वेदशास्त्र म्हळ्यार तातूंत मस्त सकट टॉपिक असता खंयचे खंयचे विशयार पुरा नमुने विषय आमी पळयत वेदशास्त्रांत आसा. जाल्यारीची वेदशास्त्राची तांणी व्यक्तित्व जावन तांणी कसं म्हणटा ती श्रुती गणशिक गीतचरितो तांणी जावन कसं म्हणटा ती देवाल गुणगान करता आसता ती. कशी भगवद्गीतेन तूं श्लोक आसा पळय सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृती ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम म्हळ्यार वेदाची देवाले गुणगान करता आसा ती म्हणून. सो आमी हे दोन श्लोकांत तूं अशी हे अर्थ काडून घेवं की कशी एक देव भार एक कृपा देवाल एक कृपा आसा आनी ताका गोत आसा की आमी तागेले विशय आमी तागेले भक्ती करचे भारी कश्ट आसा. ताका तो विग्रह रुपार जावन कशी एक मोड येवन पावस खंय येवका जनसामान्याक उदक खंय पावोका तशी पावयता मोड येवन तशींची जन देव विग्रह रुपार येवन आमी तागेली सेवा करता तशी आमकां भाग्य दिता. आनी कशी मोड श्यामवर्ण तशी कृष्णूय श्यामवर्ण. सो त्या प्रकारार तागेले आकर्षक रुपारी पुरा सरस्वती लक्ष्मी देवी देवता आनी वेदजनांक पुरा तांकां आकर्शीत कोरून तो तांगेल करनय गुणगान करयता म्हूण. तसल तर जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भव तुमे देवा म्हाका तूं म्हगेलें देवा म्हगेल्या दोळ्या मुखार येवन तूं म्हाका दर्शन दी म्हूण हें प्रार्थना. सो हें जगन्नाथालें देवालें आमी पळयल्यार की भारी एक म्हणटात पळय देव रेसिप्रोकेट करता. रेसिप्रोकेट म्हळ्यार आमी कशें केल्यार देव पावता आनी आमगेले भावना कसन एक प्रकारार आमी देवा दिता ती त्या प्रकारार देव परस्पर जावन तांगेले भावनाक पावस तशी कोरून दाखयता. आनी हाजे पशी व्हड एग्जाम्पल आयज कालांत आमी आयच्या समयार जगन्नाथालें लील पळयल्यार म्हळ्यार अनेको लीला आसा. कितलेकी जणांन बरयलें भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजांनी एक बुक्क बरयलें कितलेकी सकट बुक्क आसा म्हळ्यार ते अनादी काल देखून कितले कडेन देवाले भक्ताले आसा संसार विशयान कोण कोणाक देवान दर्शन दिलेलें आसा खंयचे खंयचे रुपार देव पावला म्हळ्यार म्हणटात पळय काउंट करूं जायना तितले नमुने देवाल काणी आसा देवान पावयले. जाल्यार आज आमी एक विशय देवाल व्हड भक्त आयची काला संबंदीत जावन आमी त्या देवाल भक्ताल विशय आयकुया कोण जगन्नाथा प्रीती केलें आनी जगन्नाथा कशी पावलो. आनी ते कोणी न्ही स्वामी प्रभुपादाची आमी पळयत की स्वामी प्रभुपाद सान आसतनाची तांकां भारी एक जगन्नाथा प्रती एक आकर्शण आशिल्लें म्हणून. आनी तांणी 9-10 वर्सां आसतनाची कलकत्तान तूं 9-10 वर्सां प्रायरीची तांणी जगन्नाथ रथयात्रा केली म्हळ्यार तांणी 1896 जाली ती म्हळ्यार ह्या विशय तुमी पळयत 1905 1906 अशें पुरो. आनी त्या टायमार असल पुरा सामग्री ओट्टू कोरून ह्या पुरा जगन्नाथ रथयात्रा करचें म्हळ्यार इतलें सुलभ ना अशें पुरो. आनी तांणी मात्र न्ही तांगेले कोणी मित्र दोस्त आवस बापूस फॅमिली जनांनी हेल्प कोरून अशें पुरो जाल्यारय सुलभ न्ही ना. आनी अशी कसन आमकां अशी इतिहास पळोवचें मेळना की एक सांचार्डान कसन की एक सामग्री ओट्टू करून जगन्नाथाची रथयात्रा केलेली म्हणून. पण आमी पळयत एक सान प्रायर देखून जी स्वामी प्रभुपादाक तांणी अभयचरण तांकां आशिल्ली तेन्ना तांकां कसन एक प्रकारात प्रीत आशिल्ली की तांगेली ती एक इच्छापूर्वक जावन एक सान प्रायरी तांणी तांगेले कॉलनींत ते जगन्नाथ रथयात्रा केली म्हळ्यार तांगेली कसन एक इच्छा सुका पुरो म्हणून. सो हे एक प्रकारार देवाल खातीर प्रीती तांणी स्वामी प्रभुपादान सान दाखोवनूच
एक प्रकारार दाखयलेलें म्हूण. आनी अशी आनीक एक उल्लेख वयता की तांगेलें 12वी की क्लास जातरी नॉर्मली कोणी वेकेशनार वच्चे पुरो ती खंय भोंवचे वतरी एग्जाम जातरी एकड तेकड वचका जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान कसन करचें आशिल्लें ट्रेना टायम पडोवचें आशिल्लें सगळो दिवस की पुरी वच्ची ट्रेन कितले घंटा वता थंय गेल्यार कितले खर्च जाता थंय कशी वचचें ह्यांची तांणी प्लॅनिंग करचें आशिल्लें तांगेली 12वी एग्जाम जातरी म्हळ्यार एक प्रकार तांगेले मनांतू ते सांत पाळयले देखूनची एक प्रकार जगन्नाथाल खातीर प्रीती तागेली सेवा तागेलें चिंतन आनी त्या प्रकारार तांगेली भक्ती आशिल्ली ती आनी आमी पळय येता की त्या प्रकारार भक्ती चिंतन सेवा भाव आशिल्ले निमित्त सांगिल म्हण की देवाक कशी आमी प्रीती करता ती देवताचे चार म्हणटात पळय कितले की अनेक वांट्यान देव आपासती त्यांची आमगेर भावना सत्य जावन करून दाखयता मग त्यांची भक्ती म्हळ्यार त्यांची मग सो आता मी पळय येता की प्रभुपाद स्वामी ते अमेरिका सुरे गेले ते कोणीय नाशिल्लीं थंय ते सुरे पुरा अमेरिकन जन थंय पुरा येयलीं ती आनी तांकां त्या टायमार आतां म्हणके न्हय इंटरनेट हें इंडियन्स आनी कोणीय नाशिल्लीं तेन्ना आतां पूण मस्त इंडियन्स आसा ती इंडिया विशयी कोणाक अमेरिकान तेणी ते गोतना सो इंडिया विशयी गोतना जाल्यार वेद शास्त्र देव त्या पुरा तर गोत तशें त्या विंगड विशय जाल्यार तांणी एक सान एक तांगेले 22nd एव्हेन्यू म्हूण न्यूयॉर्कांत एक सान एक आंगड सी स्टोर फ्रंट सी आशिल्लें तांतू तांणी त्या क्लासांनी घेवचे राबचे न्ही आशिल्लें आनी तांगेले सुरे जन कोण तांगेले भगवद्गीता क्लासांनी आयकुचे येता आशिल्लीं तांणी लेखिल्लें की कसाने डेकोरेशन करूं इंडियन वस्तू हाडका म्हणून सगळ्या एक पंता कोण की एक फोटो खंयचे की म्हणटात एक पंता आर्ट गॅलरीन तूं विंगड देशाचे कसले वस्तू मेळटा तशी एक लायन एक फोटो हाडलेले कसन की ताका इंडियन म्हूण दिसलें ताका ते फोटो घेवन आयले आनी प्रभुपाद स्वाम्यान इंगेल हें पळय इंडियन कसन की आमकां वस्तू मेळना आमी डेकोरेशना खातीर यूज करुया आमगेल्या रूमान तूं आनी प्रभुपाद स्वामी सांगतात की तांणी लेखतात की ते सान माज्जरसी म्हूण ते फोटोन तूं तांकां कळना ते कोण म्हणून तर प्रभुपाद स्वामी सांगतात की ते हनुमंतू सो तशी एक प्रकारार आशिल्ली म्हळ्यार कसले विशय गोत नाशिल्ले तांकां मागीर एक पंत आनीक एक भक्तीन आशिल्ली त्या टायमार मालती देवी म्हणून तीन कसं केलें म्हळ्यार ती एक विंगड अशी तांकां कळ्ळी की कसं पूण एक इंडियन वस्तू म्हणल्यार आमी हें डेकोरेशना खातीर यूज करूं येता म्हणून ताका थंय गेली की ती काय थंय कसं की एक सान एक डॉलसी दिसलें खंय तिगेल्या दुड्ड नाशिल्लें ताका ती अशी घेवन आयली की थंय दोखून कसले की कसं की इंडियन वस्तू म्हणून आनी थंय येवन न्हू ते प्रभुपाद स्वाम्याक दाखोवचें म्हळ्यार हांवें डेकोरेशना खातीर यूज करूं एक सान बॉम्ब दिसी आसता न्हू म्हूण खंय फुडें एक दवरत न्हू सायडान तूं अशी शोकेसां दवरल्या म्हण आनी प्रभुपाद स्वाम्याला ते दाखोवचें हाडले सिता प्रभुपाद स्वामी खुर्चेर बैसून आशिल्लीं ती तांणी सीदा खुर्चेर दोखून देव न्हू दंडवत प्रणाम केले की एकदम म्हळ्यार साश्टांग नमस्कार घाले की ते बॉम्बे पळोवन आनी तेन्ना ती मालती देवीक भारी आश्चर्य जालें की हें कसं नबा म्हूण हांव कसं की एक डॉलशी घेवन आयलां आनी स्वामी प्रभुपाद हाका पळोवन इतलें एक आश्चर्य जावन साश्टांग वंदन करतात न्हू हें कोण ताका प्रभुपाद स्वामीन तिका सांगलें तूं जगन्नाथा घेवन आयल्या मालती म्हूण म्हळ्यार तेन्ना तिका दिसता काय म्हळ्यार तांणी ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशन केलें ना ते नवे टायम फुडें मस्त काळ जाय न्ही हेतूंत ते प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां कृष्णाल विशयांनी थोडें सांगलां जाल्यार कृष्णाल फोटो आनी पळयल्यार अशी ना हें कसं की विंगड रूप अशें प्रभुपाद स्वामी सांगता ते कृष्णूची जगन्नाथाल रुपारी म्हूण जगन्नाथाल रूप कशें आयलें तें आमी नेक्स्ट टायम पळोवया जाल्यार हिची जगन्नाथाल रुपार आयलो कृष्ण म्हूण आनी थंय दोखून मागीर आमी पळय येता की तांणी जगन्नाथाल रथयात्रा थंय न्यूयॉर्क थंय पुरो तें रथयात्रा सुरू केलें म्हळ्यार ही देव कशी थंय प्रभुपाद स्वामी थंय येवन पावलो तांगेले प्रिती खातीर म्हूण आनी ते रगन्नाथ रथयात्रा म्हळ्यार इतलो व्हड रुपार जाता थंयची पुरो अमेरिकन जन आनी पुरो ते म्हणटात पळय रोडार येवन भक्तजन नाचता ती आनी नॉर्मली आतां रोडार आनी नाचल्यार पुलिसांची सोडना ती जाल्यार भगवान जगन्नाथाल रथयात्रा म्हळ्यार अशी म्हळ्यार पुलिसांची एस्कॉर्ट करून येता ती नातान सो तशी एक प्रकारार आमी पळोव येता सो प्रभुपाद स्वाम्यान ते म्हणटात पळय ती भक्ती जगन्नाथ देवान ते कशी रेसिप्रोकेट केलें कशी तांकां देव पावलो म्हूण हें एक व्हड एग्जाम्पल आतां हें जगन्नाथ रथयात्रा पळयल्यार बॉस्टन दोकून बर्लिन जावं ब्रिस्बेन जावं डर्बन जावं दुबय जावं डब्लिन जावं म्हळ्यार अशी खंयचें एक सिटी ना आमगेलें हें भूमंडलार थंय हें जगन्नाथाची रथयात्रा जायनात म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्याल ती एक भक्ती आनी एक इच्छा तांगेली सेवा करचें
तांकां खुशी करच्या खातीर देव सगळ्या जगत्यान प्रकट जालो रथयात्रा रुपारी पुरा कडेन येवन पावलो देव खंयच्या खातीर प्रभुपाद स्वामी भक्ती खातीर तांणी दिलेले ते प्रितीक देव पावलो म्हूण आनी आमी पळयलें साधारण विशय न्ही आमी हें पळय आतां आमी सांगलें आतां आमकां तें नॉर्मल दिसता की हें जगन्नाथ रथयात्रा पुराक सिटीजान जाता म्हूण म्हळ्यार आमी तें पळोवन की हा एक म्हणटा पळय एक विशय हो जाता असो म्हूण कसं की जाता असो म्हूण जाल्यार आमी हें पळयल्यार न्हिजावन एक म्हणटात पळय सोशल जावं कल्चरल पर्स्पेक्टिव्ह पळयल्यार हे साधारण विशय न्ही हाजे विशीं एक 2 मिनीट चिंतन केल्यार आमी पळोवं येता की ब्रिटीश जन पळय केन्ना भारतांत आयिल्लीं ती ते तांगेले क्रिश्चन बॅकग्रावंड आसा आनी क्रिश्चन बॅकग्रावंड म्हळ्यार तांणी इकोनोक्लास्टीक म्हळ्यार तांणी अशी विग्रह पुजान तांणी बिलीव करनात म्हळ्यार अशी खंयचे विग्रहांत पूजा करता म्हळ्यार तांणी एक्चुली ते सेटन म्हणचे म्हळ्यार ते कशें की एक दानव म्हूण तशी अशी विग्रह म्हळ्यार देवाल विग्रह आसचे जे दानव म्हूण असल पूजा करची म्हळ्यार दानवाले अ, राक्षसा पूजा म्हूण त्या प्रकारे ते क्रिश्चन जनाल तूं तशेंच देवाक रूप ना अशी पूजा करचें ना सो तांणी त्या प्रकारार थॉट प्रोसेसार आमी पळोवं येता ब्रिटीश जन इंडियांत आयिल्लीं ती असो पुराजन क्रिश्चन तांणी भक्त म्हूण नाशिल्लीं ब्रिटीश जन जाल्यार तांगेलें तें बॅकग्रावंड तांचें आशिल्लें सो तांगेल मनांत कसं आस म्हळ्यार क्रिश्चन जनाले की खंयचें एक विग्रह रूप सी करून ताका देवाल म्हणजे पूजा केल्यार निज जावन कोण देव आसा तागेले कॉम्पिटिशनांत ते म्हूण जाता म्हूण ते विग्रह आनी ते कॉम्पिटिशनांत म्हळ्यार ते देवाल एगेन्स्ट आनी देवाल एगेन्स्ट म्हळ्यार सेटन राक्षस दैत्य त्या प्रकारारी आणि त्या विग्रहाक भेतून घालका म्हूण त्या प्रकारारी आमी पळयत तांगेले ते एक भावन आसता क्रिश्चन जनाले ते ब्रिटीश जनाले त्या टायमारी म्हूण क्रिश्चियानिटी लेकार जाल्यार तांणी केन्ना ब्रिटीश जन इंडियांत आयलीं ती तेन्ना ऑफकोर्स तांणी तांकां राज्य करता आशिल्लें म्हळ्यार तांणी मस्त डिस्टर्ब करना आशिल्लीं ती कोणाल कसं जाता आसता तें सोडता आशिल्लीं क्रिश्चियानिटी स्प्रेड करता आशिल्लीं जाल्यार एक्झिस्टींग कसं तांणी चड म्हणटात पळय हळू देवस्थानां इंटरफियर करना तशी आनी तांगेले लेकार पळयले राम कृष्ण ह्या पुरा पळयल्यार तांगेले विग्रह पळयल्यार एक प्रकार तांणी अंडरस्टँड वे करूं येता म्हळ्यार तांगेलें एक रूप आसता पळय देवान म्हळ्यार एक मनुष्य रुपार सी तें एक विग्रह आसता न्हू चलेरीची हे त्या टायमारीची लक्षकटल्यांच्यान जगन्नाथ पुरीन तूं ते रथयात्रा जाता तशी कसले की अनादी काल दुखून जावच न्हू तेन्ना त्या ब्रिटीश जनान जगन्नाथाल रथयात्रा आनी जगन्नाथाल विग्रह पळयल्यार तांगेले बद्दळ म्हणटात पळय हें कसं ना बाव म्हूण कसले एक तर विग्रह पूजन करचें तांगेले तर सम न्ही आनी तांतू हे विग्रह खंयची रुपार म्हळ्यार म्हणटात पळय एक ब्लॅक मॅजीक तांणी वुडू म्हणटात पळय कशें की एक ट्रायबल जनान करची कशें की एक वुडू पुजा म्हणटात एक कशें की एक ब्लॅक मॅजीक सी तसंच प्रकाराचें कशें की जगन्नाथाल विग्रह म्हूण तांकां तशें दिसता म्हूण आनी एक तेन्नाची क्रिश्चन मिशनरी आशिल्लो ताणें अशी स्टेटमेंट वय केलेली खंय की क्रिश्चियानिटी सक्सेसफूल जावका जाल्यार हें असल पुरा जगन्नाथाल तसं हें रथयात्रा पूजन हें पुरा बंद जावका म्हूण तेन्ना नांव क्रिश्चियानिटी जातलें म्हूण सो त्या प्रकारार तेन्ना तांगेलें फिलींग तशें आशिल्लें म्हूण आनी प्रभुपाद स्वाम्याक तांगेलें असल पुरा भावन गोत आसा तसलें की तांणी एक क्रिश्चन कॉलेजांतू शिकिल्लीं कलकत्तांत स्कॉटिश चर्च कॉलेजांतू आनी थंय पुरा प्रोफेसर्स सगळे क्रिश्चन्स आशिल्लीं ती सो तांकां तांगेले विशय गोत आशिल्ले की तांणी तांगेले मनोभाव कसो न्ही म्हूण जाल्यार आमी पळयत प्रभुपाद स्वामी केन्ना अमेरिका गेल्लीं ती त्यांची जगन्नाथाल विग्रहाक आमी पळयत अशी न्ही की खंयचे मंदिरा भितर निपोवन पूजा केलेली सगळ्यांची मेन रोडारी ते यात्रा करून हजारो जणांना ಒಟ್ಟು मेळून त्या देवाला नामस्मरण करून तागेल्या द्रणांची तशी देवान प्रभुपाद स्वाम्यालकरान ती सेव करून घेतली आणि पुरा कशी होड रथयात्रा आमी एक पळोवन पळयत लंडनांत तूं जाल्ल्या म्हळ्यार लंडनांत त्या मेन एरियांत म्हळ्यार ब्रिटीश जनाल मेन एरियांत ते मेन इम्पॉर्टंट स्थळ कशी आसता पळय कशी इंडिया गेट आनी कशी म्हणटात पळय ते सिटीचे एक मेन एरिया थंयच रथयात्रा जाल्लेली आसा जगन्नाथालय म्हूण म्हळ्यार कशी देव प्रभुपाद स्वामी पावला तांगेले भक्ती खातीर तांणी सान दुखून ती एक भक्ती दाखयलेली जगन्नाथा खातीर कशी देव तांकां पावलो म्हूण आमी पळयत आनी एक पंत लंडनांत थंय आमी पळयत एक पंत प्रभुपाद ते पार्टिसिपेट करता आशिल्लीं जाल्यार एक पंत तांगेलें भारी तांकां असौख्य जालें खंय म्हळ्यार मेडिकली फिट नाशिल्लीं तांणी म्हळ्यार चमकून भायर येवच्या खातीर फिट नाशिल्लीं जाल्यार त्या दिवस जगन्नाथ रथयात्रा न्हू लंडनांत प्रभुपाद स्वाम्याक
वचुका म्हूण आश आशिल्ली की ताका तांगेले भक्तजनान सांगलें की आतां तुमगेलें हेल्थ समना, तुमी भायर पडचे ना अशी कंडिशनान तूं. जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन इन्सिस्ट केलें की हांव एक क्षणभरा खातीर खाली एक दर्शन घेवन आपास घेवन येयात म्हाका. हांव थंय चड वेळ राबना, जाल्यार व्हड दिवस न्हय अशी जावचें ना की हांव दर्शन घेयनी म्हणून. म्हाका एक दर्शना खातीर घेवन येयाती. हांव दूर दोखून तें दर्शन घेता आनी आपास येता म्हूण तांणी सांगली की तांगेल्या भक्तांक. तांणी इन्सिस्ट केलेले निमित्त तांकां घेवन चमकली ती. आनी ते इन्सिस्ट केले घेवन चमकले तेन्ना थंय प्रभुपाद स्वाम्यान थंय दर्शन घेतलें सुद्दां तांगेले भितर म्हणटात पळय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी म्हणके उड्डून उड्डून नाचलीं खंय तांणी जना मदीं. हेल्थ सम नातील वळार वय म्हळ्यार तांगेली ती एक प्रीती भावना भक्ती ते भायर आयली. आनी त्या क्षणान तूं तांणी भक्तीमय जावन नाचलीं ती म्हूण. आनी ते लंडनान त्या टायमार कोण प्रभुपाद स्वाम्या लोक आशिल्ले भक्तजन आशिल्ले पळय तांणी मागीर सांगिल्लें आसा की तांगेलें हेल्थ इतलें वायट आशिल्लें जाल्यारूय तांणी अशी उड्डून उड्डून नाचलीं ती. तेन्ना तांकां अशें उडगास आयले की कशी की चैतन्य महाप्रभू कशी जगन्नाथ पुरींत नाचता आशिल्लीं ती. आनी तांकां पळोवन विंगड पुरा भक्तांक वय ते कृष्णान प्रेम जावन तांणी नाचता आशिल्लीं. तशें एक प्रकार आनी म्हूण. आनी त्या जगन्नाथ रथ यात्रांत म्हळ्यार ते कोण भक्त प्रभुपाद स्वाम्यान नाचचें तांणी हरे कृष्ण महामंत्र कोण पळयलें तांणी नाचलें सुरू केलें. आनी त्या पुलिसांची कोण आशिल्लीं पळय थंय कोण तांकां स्पर्श जालें भक्तालें पुलिसांची कोण तशी नुतं लायन रावतात तांणी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून नाचचें सुरू केलें की ब्रिटीश पुलिसांच्यान. म्हळ्यार कशें की एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इव्हेंट जालें त्या दिवसू. मात आमी पळयत की प्रभुपाद स्वामी भक्ती जगन्नाथा खातीर कशी आशिल्ली. आनी जगन्नाथ कशी प्रभुपाद स्वाम्याले ते एक इच्छा पूर्ण करच्या खातीर ताणें तें दर्शन सगळ्या भूमंडलाचें आज खंयचे एक सिटी ना हे भूमंडलांत खंय जगन्नाथाल रथयात्रा जायना. आनी ते अल्टिमेट कल्चरल कॉन्क्वेस्ट म्हूण येता. म्हळ्यार आतां भारता विशय आतां आमी हे मनावर्स तसलो विशय आसा सगळ्या भूमंडलांत भारता विशय म्हळ्यार खंय स्वल्प सिटीज जातात खंय इंडियन्स चड आसा ती थंय ते एक पद्दा एक दिवसा खातीर दिवाळी और ते कसं म्हणटात पळय आतां होळी वय स्वल्प कडेन जावच्या पुरो एक पंथा खंय जाता. त्यामुळे पुरा कडेन भूमंडला म्हणून सांगचे जायना. मेन सिटीजान तशी आतां दिवाळी हें पुरा सेलिब्रेट करतात खंय इंडियन्स आसतात. जाल्यार इंडियन्स आसो ना आसो हे वर्ल्डाचे सगळ्या भूमंडलाचे पुरा मेन सिटीजांत पब्लिकली मेन एरियांत जगन्नाथाल रथयात्रा जाता म्हणून. म्हळ्यार खंयच्या रुपार तो देव पावला सगळ्या भूमंडला आनी कसल्या पावला प्रभुपाद स्वाम्याल ते भक्तीक ते एक पावच्या खातीर देवान अशी कोर्ण हें लिला करून दाखयलेलें की इंडियाचे खंयच्यो वस्तू खंयच्या वर्ल्डाचे खंयच्या सिटीन तांकां पळोवचें जायना जाल्यार पब्लिकली देव सगळ्या वर्ल्डाचे पुरा सिटीजांत रथयात्रा कोरून ते इंडियन्स आसो ना आसो भक्त आसो ना आसो पुरा जना दर्शन दिता ते प्रभुपाद स्वाम्याली इच्छा पावच्या खातीर. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की कसं जालें की बाकी पुरा कडेन गेल्यार अशें न्ही की विंगड जन वचचे न्ही ते इंडियन्स जाल्यार ते अद्वैत वेदांत तसलो पुरा विशय मस्तकट जालना. जाल्यारीची क्रिश्चन्स असो हें असो खंय आसली जाल्यार ते जगन्नाथात सगळे पृथ्वीन तूं पुरा कडेन सिटीजांत तूं ती रथयात्रा जाता. आनी हे इंडियन एक वस्तू म्हळ्यार सगळ्यांची वर्ल्ड आजावच म्हळ्यार जगन्नाथ रथयात्राची विंगड खंयचे फेस्टिवल सगळ्या वर्ल्डान पुरा सिटी सेलिब्रेट जा जगन्नाथ रथयात्रा मात तें एक फेस्टिवल देव खंयच्या प्रकारान पावला पळयत आमी. सो हांव हांगा राबयता नेक्स्ट टायम आमी फिफ्थ एंड सिक्स्थ वर्सा डिस्कशन करूया. जस्ट एक क्विकली एक दोन मिनटां खातीर रिकॅप करता की आज आमी हें डिस्कस केलेलें सुरेची की कशी हें देवालय देवस्थानम महाबोधस्थिरे हे कशी पुरीचे समुद्रा बगलेन आसा आनी तो कशी तागेले भाव बलभद्र आनी भयणी सुभद्रा ओट्टू हे पुरा जना दर्शन दिता विग्रहाक. आनी आमी पळयलें कशी की बलराम आनी सुभद्रा आमी त्या लिला विशय पळयलें की बलराम कशी तागेलो पुरा कडेन आशिल्ली सेवा भावान तूं आनी सुभद्रा देवी ती दुर्गाची कोण ती यशोदा जालेली आनी तीच मागीर सुभद्रा जावन मथुरांत तापास येता. सो आनी तेका जन मेळ न्हू कशी पुराजन भक्तजनाक कोणाक भक्तेस मनान तूं सकल सुर सेवा सेवा वसरदो कोणाक तांणी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता ती सेव करच्या खातीर. मागीर दोनी विशय पळयले आमी ते आमी एग्जाम्पल विशय हातूं ह्या वर्सान सांगिल्लें की कशी एक प्रकार आली की समुद्रांक वचून आमकां उदक घेवचें जायना जाल्यार तोच समुद्र कशी एक मोडा रुपार येवन आमकां
आमकां जल पावयता उदक आमकां मेळची तशी करता आमी तशींच जगन देव वैकुंठ आसच्या पुरो गोलोक वृंदावन आसच्या पुरो आमकां तागेल्या वच्चे जायच ना जाल्यार तोच देव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेकारी आमगेले येवन आमकां दर्शन दिवन आमगेले सेवा खुशेर स्वीकार करून घेता आनी आमगे तागेली दया दिता म्हूण आमी त्या एक श्लोकार पळयलेले आनी कशी देवी देवता तो आमकां येता आनी तागेले कितले एक आकर्शक रूप आसा की सरस्वती लक्ष्मी पुराजन देवी देवताक वय खुशी जाता तागेले दर्शन घेवन म्हणून त्या प्रकारान आणि आणि वेद वेदशास्त्र वय त्या देवाले श्रुती गणशिक गीत चरितो त्या वेळी तांणी कशी तांणी तागेले गुणगान करता ती तसलेच देवाक आमकां नयनपथगामी भवतु मे आणि लास्टार आमी पळयलें कशी देव जगन्नाथ भक्तांक कसं एक इच्छा असल्यार पावता म्हणून आणि आमी आयची कालार एक व्हड एग्जाम्पल यूज केलें स्वामी प्रभुपादालें की कशी तांणी सानपणा दोकोनूच तांकां एक जगन्नाथा प्रती आकर्शण आशिल्लें आनी तांगेली भक्ती एक सान असो कॉलेज असो तांणी कशी एक प्रकाराली निर्मल रुपारी तांकां जगन्नाथाल एक भक्ती आशिल्ली सेवा करची एक इच्छा आशिल्ली आनी ते तांगेली निर्मल ते दृढ जावन आशिल्ली ती भक्तीक देव पावलो आनी ते अशी एक परिस्थिती हाडली की स्वामी प्रभुपादान तांणी कशी प्रिती केली देवान जाल्यार देव कशी पावल तांकां की तांगेले संस्थे थ्रू सगळे हे भूमंडलाचे पुरा गांवांत तो आज जगन्नाथ रथ यात्रा जाता त्या प्रकारान आमी पळयत देवान स्वामी प्रभुपादा वयली दय करून तांगेल कारण इतलो व्हड सेवा करून घेतली तांगेली प्रितीक पावन सो आंगार पळयता खंय चूक असल्यार कसं चूक उलयतना कसं चूक असल्यार क्षमापण करता हरे कृष्ण हे म्हणटा आनी एक 5 मिनिट असं कसं कॉमेंट करता कसं सांगता जाल्यार सांगेत हरे कृष्ण नेक्स्ट टाइम आम्ही 5th and 6th वर्स हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. आज मुगेले एक प्रश्न आशिल्लो जाल्यार तुमी ताका आन्सर दिवन जाल्ले प्रभुजी. हांव निमकां लिखिल्लें सुभद्रा मैया कसले जिकर थंय येता कोण ती बहिणी म्हणून अर्जुन अलवाडीकूंग इतली मात गुर्तु शिवाय मस्त गुर्त नाशिल्लें जाल्यार तुमगेले आन्सर म्हाका सुरेखा मेळ्ळे आयकून खुशी जाले प्रभुजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं शेअर करता कॉमेंट बॉक्सान तू अनम्यूट करून उरलो येता. हरे कृष्ण. अस्मिता नायक माताजी धन्यवाद. पुराजन कोण कॉमेंट करता तुम पुराजना धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद विनी माधव प्रभु पार्टिसिपेट करून तुमगे कॉमेंट्स खातीर. हरे कृष्ण. धन्यवाद अनिरुद्ध माई वही बताच ते लंडन रथ यात्रा ते ट्रॅफिकल स्क्वेअर जेवचे सो ते इट्स द मेन प्लेस तुम्ही युट्यूबार पळयत हांव ते सांगिल्लें ते इन्सिडेंट की प्रोत्सव हेल्थ समनातल्या रितांनी कशी रथ हारिवन नाशिल्ले ते फोटो तांचो कोण पळयत आमी जाल्यार ताजी व्हिडिओ येस सो बदाची पुरा सिटीजाचे न्यूयॉर्का पळयल्यार 5th एव्हेन्यू जाता पुरो सिटीजात मेन एरियाजान थंय रथयात्रा जाता आसत बदाच हे कल्चरल कॉन्क्वेस्ट म्हणटात पळय गोत ना जाल्यार आमकां कितें नॉर्मल जाल्यार हो बदे एक व्हड विशय. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आणि कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार कॉमेंट करता जाल्यार करूं येता तेजे आमी सेशन वगैरे उरेंट करूया. हरे कृष्णा प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हा प्रभुजी क्लास रिलेटेड न्ही म्हाका अशी दिसता तुमगे क्लास आयकता न्ही प्रभुपादांनी भायर वचून विंगड कंट्री वचून तांणी प्रचार करूं कितले कश्ट करून आसता पोरोची म्हळ्यार आमकां आतां आमी इंडिया असून आमकां प्रचार करूंक मस्त कमेंट्स येता मस्त कश्ट जाता जाल्यार तांणी कितले कश्ट काणू आमकां
हे त्यांनी कृष्णा कॉन्शियस दिला ते हम्म. रियली आम्ही चान्स आमगेले म्हणून हम्म. सांगता का इष्ट बघता शिला बरोबर. बरें. प्रभुपादाक मस्त मस्त थँक्स सांगता कसल्याक म्हणणारी आम तसले मिगेल तसले आत्माक त्यांनी अशी कृष्णा कॉन्शियस आहे तशी त्यांनी एक पात दिलेले ऍक्च्युली आम्ही पुराजन करताची देवाल सेवा हे ते म्हणून सांग बट रियल कशी कोरका म्हणून सांगून शिकवून दिलेलं साधारण म्हाका प्रभुपादले मिशना दाखोवनची कशी आम्ही देवा प्रीती कोरका ते प्रीती आम्ही खंयची रुपार कोरयेत म्हणून सांगून आमका हे कृष्णा कॉन्शियस आहेत तरी मक्कांतू कळलं प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे धन्यवाद भारी चंद कॉमेंट अशी तुम्ही गेली म्हणजे त्या त्यांनी तुम्ही सांगल्या म्हणके त्या बद्दलची बाई कसं सर्कमस्टन्स कसं सिच्युएशन आली त्यांनी त्या एक मुखार सुनून आणि आम्ही पुढे येतं की ह्याचे आयचे सेशनाचे एक्झाम्पल पुढे येतं कशी देवान तांगेल का ती रेसिप्रोकेट केला आणि आज ही हजारो कटल्यान जन त्या रथयात्रांनी भाग घेऊन इंडियन कल्चरा विषय भगवद्गीता विषय भागवतमा विषय कोण आयकनातील जन वय खंयच्या बॅकग्राऊंड असो ख्रिश्चन ज्यूइश खंयच्या बॅकग्राऊंड असं तांणी हें देवाल भक्ती करच्या इच्छा पावता ती सो त्या प्रकारे तांगेले एक पावर आणि आमकां एक चान्स मेळिल्लो आसा हें पुरो आयकून धन्यवाद सो जायत तसलें तुम पुराजनाक धन्यवाद नेक्स्ट टाइम आमी अपास 5th and 6th वर्सान तू डिस्कशन करूया मेडिटेट करूया जगन्नाथ रथया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हां सो आता मी 2 पंथ 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हें सेशन हाजी एंड करूया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे